उत्तर तुझे ऐकून काशेता सोम्या तुकाच गिंकावला लेता वेदीसरशी येऊन तुझ्या जेवणात भाग घेता सोम्या तुझे तै हांव एक वोडता नमन सोम्या नमन तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां एकल्यांक बरें करूंक आपयलां. पूण जायते फावटी कोणी एकलो बरें करता आसतना तें बरें पळोवंक शकनातलो आनी एकलो व्यक्ती आसा. हेंच घडलें आयच्या ह्या वाचपांत आमी पळयता आयच्या वांजेलांत. जेजू बरें करीत गेलो पूण बरें करता आसतना तें बरें पळोवन शास्त्री फारिसेव प्रधान याजक पळोवंक शकना जाले. ताचेर फातर उखलूंक ताका चिविशी मारूंक ते मुखार सरले. बरें करूंक वायटातावन पयस रावूंक बऱ्यापणा मुखांत्र हेरांचो सांगात सोदूंक कृपा आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावन सरमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पातकी सरपुजार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुस्कुन्या सरून संता मनाची तोंडां सारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सुद्दां सामको आरमुरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेतार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर. प्रार्थुये. देवा आमच्या बापा मनशांची सोडवण तूं निरंतर करताय तरी ह्या काळारात एक भरपूर कृपेन तुझ्या परजेक तूं दादोशी करताय. तुझे ह्या विंचून काडलेल्या परजेचेर प्रसन्न जावन तुझे दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्माल्यांत आनी नव्यान जल्मोवची आसात त्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुझे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचप उपरांत तांकां सांग
सरेस्पर देव अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायेलाची भुरगीं गेल्यान थंयची हांव तांकां भायर काडटलो, सगळे कडेन शिंपडेल्यान तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांक हाडटलो. देशान इस्रायेलाच्या पर्वताचेर हांव तांचें एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेस्तांचेर एकलोच तो रजवट चलयतलो. ती परतून केदींच दोन राष्ट्र जावची नात, दोन राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळ्याच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याय पथका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींच बसतावची नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पथकांतली हांव ताका निवाडटलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातली म्हजी फर्जा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजे कायदे सत्रायेन पाळटली. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिलो आनी ज्या देशान तुमचे पुर्वज जियेतले, त्या देशान ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं ती सदांकाळ जियेतली. म्हजो सेवक दावीद तसो फुडारी जातलो. हांव ताचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी ते सदांकाळ तकतले. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी फर्जा जातली. म्हजें पवित्र स्थान सदांकाळ तांचे मदें आसतलें. तेन्ना हांव सरेस्पर इस्रायेलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्र वळखतली. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सरेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जाणांक आसानो सरेस्पराचें उतार आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायेलाक दुश्पटयतलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तांकां सांबाळटलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. तांचे प्रास बळवंत आसलेल्यांक आतांतलो तांकां बाचाव केलो. ती सगळीं येतलीं आनी सिंहोन दोंगरार गितां गायतलीं. सरेस्परान दिल्लीं उत्तम दिनी बगूंक ती एकठांय जातलीं. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवा युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक सेंत प्रायवंत कुशाल बरी जातले. तांचें रुदान संपवून तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली कंत दूख सांडून आनंद बरी जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. तुमची सर पथकां तुमचें तावन उमटून काडा म्हणटा सरेस्पर आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे थंय आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं.
तुमचे सवे आसो सांसुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. मरियेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण सुदैव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सदमानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फरिसेवा सरशीं वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी सनेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार असर्यां करीत आसा, आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असोच सोडूं जाल्यार सकडी ताका सदमानतले. तो व्हड रोमागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाड करतले. तांचे मदलो एकलो कैफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेनात, सगळेच राष्ट्र नाश जावच्या बदलाक परजे खातीर एका मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपले सक्ती म्हणलें न्ही, बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्ही, देवाच्या शिमटून गेल्ल्या सर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसतावन सुदैव जेजूक जिवीशी मारूंक सदनार आसले. देखून जेजू सुदैवा मदें बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याच्या गडीर आसलेल्या प्रांत्याक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिससंगाता मेळून एफ्राईम नांवाच्या शहराक पावलो. सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबेत आदीं आपणाकच शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकाक म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत की? देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल ह्या वांजेलाच्या पयल्याचें घडीत जावन आसा जेजून लाजरसाक जिवंत उठोवचें. केदाळा जेजून लाजरसाक जिवंत उठयलें. थंयसर एका रितीचो घुसपोड प्रारंभ जालो. थोडे जुदेव पातयेवंक लागले, जेजूक सदमानूंक लागले, तसो पाटलाव करून गेले. पूण तांतले हेर थोडे फारिसेवा वचून सांगूंक लागले जेजू विशान. पयलेंच ते जेजूक पारोत करनासले, राखून नासले आनी सांगता आसतना तांकां आनीक बरें जालें. बरें करता आसतना जायते फावटी आमी शाबासकी उसारूंक जाय, तांकां उल्हास पाठोवंक जाय. पूण जायते फावटी बरें करता आसतना तांकां सकला घालूंक, तांचें नांव पाठ करूंक, तांकां निमाणे घडये तरी जिवीशी मारूंक आमी जायते जण राखून रावतात. हेंच घडलें जेजूच्या जिवितांत. आयचो वांजेल जुवांचो वांजेल जावन आसा ही उतरां. पूण ह्या वांजेलांत 7 प्रमुख जाप आसात. सुरवेर जावन आमी पळयता, पयलें जावन आसा काना शहरान जेजून केल्लें तें अजाप. दुसरें जावन आसा सरदाराच्या पुताक जेजू नवें जिवीत दिता. तिसरें जावन आसा 38 वर्सां तावन थाळ्या लागीं आसलेल्या त्या आरेगारांक जेजू कोण करता. ताचे उपरांत 5 उंडे 2 मसल्यान 5000 सडीत लोकांक दादोशी करता. ताचे उपरांतलें हजाप उसांबळ दर्यो थंड करता. ताचे उपरांतलें 6वें घडीत जेजू कुरड्याक दिश्ट दिता आनी 7वें घडीत जावन आसा जेजू लाजरसाक जिवंत उडयता. ह्या प्रमुख घडीतांनी आमी पळयता तांच्या भावार्थाक लागून जेजूक देवाक वळखुच्या खातीर जेजून असलीं प्रमुख अजापां केल्लीं आसात. लाजराच्या घरा मरयेत आनी मारतासो तो भावार्थ पळोवन लाजरसाक जेजूक जिवंत उठयलेले आसा. पूण हांगासर जायतो लोक पातयेलो, पूण जायतो लोक पातयेना जालो. फारिसेव एका रितीची पोटकांनी तांकां जाली. देखून जेजूक धरूंक ते मुखार सरले. लोक आतां ताच्या फाटल्यान गेल्यार रोमागार येवन आमचें तेंपलांनी आमचो राष्ट्र स्वाधीन करतले हें चिंताप शास्त्री, फरिसेव आनी प्रधान याजकाक दसूंक लागले. तांकां
एका रितीची भिरांत दिसली. देखून ताणें कितें केलें, ताणें एक सनेद्रीन सभा पयली आनी लोक ताच्या फाटल्यान गेल्यार आमची गत कितें, आमचो उद्दो, आमचें सर्वस्व नासतलें, आमी कोनशाक पडटले हांव आनी तो सक्कड गांवांनी सगळ्यांक लोकां मागाळ जातलो. आपल्या स्वार्था खातीर, आपल्या फायद्या खातीर जेजूक जेविशी मारूंक ते मुखार सरले. तांची भद्रती, तांचो फायदो ते पळोवंक लागले. केदाळय मुखेल्यांनी लोकांचें बरेंपण पळोवंक जाय, लोकांच्या उदरकते खातीर वावरूंक जाय. पूण हांगासर दुसरेंच घडलें. तांचे विशीं, तांच्या देवाळा विशीं, तांच्या पदवे विशीं ते चड चिंतूंक लागले. हांगासर श्रेश्ठ याजक कायफासान म्हणलें तीं उतरां सगळ्या परचे खातीर एकल्यान मेल्यार कितल्यागी बरें. आनी हें उतर थंयसर आसलेल्या सर मुखेल्यांक बरें लागलें आनी तांणी जायत म्हूण ताका ओप्पिगे दिली. पूण जेजूक आपूण मरून लागीं आसा, मरण लागीं पावला म्हूण कळीत जातच गडी रस्त्या प्रांत्याक जेजू थंयसर वेता आनी धैर्यान देवाची खुशी स्विकार करूंक, कश्टाचें वजें स्विकार करूंक जेजू मुखार सरता. भाऊ भयणीनो, प्रकृतीचे एक नियम आसा. आमकां एकल्यांक जें कितें प्रकृतींत आसा तें आपणा खातीर जियेना, बागार हेरां खातीर जियेता. आमकांय तेंच दिलां बरें करूंक, आमच्या खातीर न्ही, आमच्या फायद्या खातीर, आमच्या स्वार्था खातीर न्ही, बगार हेरां खातीर जियोंक आमकां अवकाश करून दिला. पूण जायते फावटी मनस्ताप झगडी आमचे मदें बोवारी सजारां उपजत आसतना आमी हेरांक सकला घालूंक, हेरांचें नांव पाड करूंक, हेरांक जेवेशी मारूंक सयत आमी फाटीं सरना. आमच्या फायद्या खातीर हेरांचो बंगोस्तोळ हेरांक कश्टार घालता. पूण आज बागेवन थापत्याक आमी लागीं सरता आसतना असलें चिंता पयस करूंक, बरें करूंक, वायट आतावन पयस रावून हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता आसतना ही प्रेरण, ही उतरां आमकां प्रेरण दिता आसतना ती सुकुरपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. आमेन. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणी जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा, कितेंच ना आमचे ह्या संवसारा, आसा जर कितें तुवेंच दिलें, भेटता आमकां ह्या बलिदानान, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवे. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणी जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सैर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें सामदें मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस देव मानून घे. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुजें नांव सरून पवित्र स्नान घेतल्या नवें जिवेत देवन ससनाच्या जिवेताक तूं तयार करताय. तुज्या सकरांची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे अत्रेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस पॉर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमचे कळसां उबारुये, आमी ती सर्वेस परां थंय उबारता. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिनवसुये, वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवसूंक फावो. हो कायदो नितीसवानी आमच्या फायदी आसूं.
आमच्या कुडेक आमी दंडोवन दितना अवगनाचें तूं बोळ मोडताय आमचे मनां सुबारताय वेगवेगळे सुगून वडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात तांचे सांगात आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Pavitru, 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 दळबारांचो सर्वेस्पोत्र, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उमसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय, उमसर्गी तुका जय जय. बापा क्रुस्त तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोनी देनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनेक कराराचें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशा पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so good pergatuye तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासोने पुनर्जीवन पणसो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविता सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाने रगत सोदल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेच पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्या सरमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई संगती सांजू जैत सुपती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगात म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमच्या चुकल्यांक शिताव तशें आमची पातकां आमोस आनी आमकां ताळणे दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार
देखून याची वेतान सवस कायम कांदी सर्गेंचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेक तेलांक आमकां चवदार काकुलतेन सरपात कांतलें सुटय आनी सरा कांतांतलीं वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोय आसूं माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती देवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ सवनस जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या तुम्ही विद्रवचे पाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Sumia tuka sim katrekta Yeinyak tuja haura kon rauta Swagat tuka awas dita Jivit moje samarpita Jivo undo tu jivit जीवित आमचे तू नंदन कसो सासने सुका वरून पावसो सासने सुका पावसो सोम्या तुका सेम कत्रेकता येण्याक तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता प्रार्थुये महिमेवोन देव आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या बहुपवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव सायबाचे आमकां वांटेले कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नवें सर्वेस पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन
ओसुनेया क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार कार्मेल सायबिनीचे नवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मुठवशेनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मांडून घेतली. घरच्या कांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभावा दैवीक माये, कोण्णा तुजे परी बळे माये, कतनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां एक दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दडपातीनीन आनी तेर बरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. संगता म्हणया उगडास कर ये भोव दयाळे अंकारी मरये. तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो. कोणपणे कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदेंच कोणेंच आयकूंक ना. ह्या पतीन देरकान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या ते पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुज्या काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता. श्रेमी तर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता. श्रेमी तर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसो विनंती कर. नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता. श्रेमी भितर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाची माये, आम्हा बापाय खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसो विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमच्या वैतून सावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून घडयल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. उडापातीन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट देखूनांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवत सांग. ह्या घडये आमी तुजे दसले मोगाची सेवेची आनी मागण्याची जिवीची येवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. रोडून मेल्या आमी सोमेश, आपले मोरीन आमकां पळयता. येवन रडया तिच्या सांगाता. जेजू मोकुसा उमकाळता. नांदगी तुमचे कडे दुगा, दुस्माचे निंदा करता. कितलो सोस्ती कष्टान दपला. जेजू मोकुसा उमकाळता. मोगाळ पुता सोबेन आमकां बरी आशिर्वाद दी. आमकां भगवंत कुशीचे कृपेन आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले